दोतर बाब सद्याक एक इश्यू चल्लेलो तो गोविंद गावडेन जे स्टेटमेंट केले पळय रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर तेजे तुमचे मत कितें? चोय आमी ऑपोजिशन आसात तेन्ना आमी कसलो बोवाळ केले म्हणटात जाल्यार ते म्हणटात हे ऑपोजिशन आसात हे बेश्टे आवाज करतात ते फ्रस्ट्रेटेड आसात तेश करून सगळे आमचे आरोप जातात बट मिनिस्टर उलयता तेन्ना तेजे सरकाराचे आनी तेजे डिपार्टमेंटाचे ती हांव कितें म्हणूंक सोदता एक सर्टिफिकेट केश कोन्न सरकार चलयता कसले चोरी सरकारान भितर चलयता तो सर्टिफिकेट दिता तेन्ना आतां सरकाराचो हांचो जबाब कितें ते आमी पळोवपाक जाय। मुख्यमंत्री आयलो आनी सांगपाक लागलो तर आतां चौकशी करतलो म्हण मुख्यमंत्री ना म्हणला मुख्यमंत्री फोटी म्हणला फाल्स म्हणला आनी तेच पयले दामू नायकान एक स्टेटमेंट केल्लो वर्च्युअली धमकी दिवन सांगपा तेजेर एक्शन घेतले इसले फकत सरकाराचे सांगप आमी पळयतात की गोविंद गावडेन फकत 2 आरोप केला एक आरोप केला की करप्शन चलत तेणे पासून चीफ मिनिस्टरचे डायरेक्टली एलिगेशन केले पळोवपा जाय म्हजो मित्र आसा तो प्रकाश वेळी तेणे सांगला ना सीएमाचे कांय उलयलें ना हांव आयदर तेका आल्झायमर जाला ओ तेका सिलेक्टिव्ह आनी अमनेसिया जाता और तेणे फूल व्हिडिओ पळयलो ना एक पार्ट क्लिप पळयलो आसतलो और डेलिबरेटली तो लिपयता तेणे पळोवपाचें आनी ते फूल व्हिडिओ पळोवन जोन आसात ते गोश्टी अटॅक करता तेन्ना सरकाराक तेणे मागीर तेजेर रिप्लाय दिवपाचो आसा। मिस्टर पेरेरा तुमकां कितें दिसता कितें एक्शन जातलें? कांय जायना म्हजें उत्तर घेतो कांय जायना हे बेश्टे सांगतले इन्क्वायरी पांडुरंग मडकरकार आयल्लो आनी आरोप घायल्ले सरकाराचे तुमकां दिसता बीजेपीचे आतां तूं पळय तेन्ना लास्ट सरकाराचे बाबू कवळेकार आयिल्लो आनी सांगपाक लागलो पयशे घेतात म्हूण जॉब दिवपाक आमचो बाबूश मसरात तेणे कितें म्हणलें पयशे घेतात तेणे म्हणलो ना आनी होय म्हणटात आतां तूं चिंत बीजेपीचे लोक बीजेपीचे उलयतात तेन्ना आमी कॉमन मॅन आमी कितें चिंतपाचें हे लोकांक सामकें फोंट मारून भायर उडोवपाचें लोकांचे लुकसाण जाता सगळे स्कॅम भायर सरतात आनी मंत्री उलयतात तेन्ना सदां एक रिस्पेक्ट आसता एक वालोर आसा उतराक आनी तो म्हणटात तेन्ना तो बेश्टो मनीस ना तेका उडयलो जाल्यार भायर इट वील बी कॅन ऑफ वर्म्स देखून कांय जायना म्हणटा हांव तुमकां उडोय हांचोय हांव चॅलेंज मारता